नाव किती तुमचे? माझे नाव निलेश गोलतेकर. तुम्ही रेसिडेंट कलांगूटचे? माझे कालागूट खोपराडा घर माझे कलांगूट खोपराडा. आम्ही पहिलं आयज आख्या गोंयचे न्हू कलांगूटान जे तुम्ही आयज रस्ते फील करतात हे कित्या खातीर तुम्ही रस्ते फील करतात? सद्या म्हणजे आता धाकट्या भुरग्यांची स्कूलां स्टार्ट जाल्ली आसा आमचे कडेन फोर व्हिलर म्हणजे आमकां व्हरपा स्कूला भुरग्यांक बरें जाता पूण ज्या मनशा कडेन बापाय आवय बापा कडेन पळय टू व्हिलर घेवन भोंवता पळय ते बाबडे वयता पळय बरें पडटा इस्कॉला वयता आसतना कळ्ळें तुका. पूण मागीर चिंतलें आतां कितें आनी दुसरें म्हणजे कितें ट्युरिस्ट लोक हांगासर येता ट्युरिस्ट लोक खूब पडटा काय हांगासर एक्सिडंट जाता ते म्हाका पळोवंक जायना म्हाज्यान म्हणून तेच्या खातीर आनी फुडें सरला हांव की ताका लोकांक हेल्प करचें अशें दिसता म्हाका कितें लोकांक हेल्प करचें म्हाजे कडेन कितें हेल्प जावचें आनी हे हांव सगळें सोशल वर्क म्हणून करता. गोंयचे आमी कलांगूटान आमी पयल्या बरेचशे रस्ते अशे पिड्यार जाल्ले आहा. ही जी कामां पयलीं म्हाका सांगा जी प्री मॉन्सुना पयलीं ही कामां जी जावंक जाय आसली ती जावंक ना. हे पयल्या परस तुका कळटा न्हू जावंक ना अशें हे खूब थोडे अशे खूब व्हडें पडल्या हे कितें आसा ऑथॉरिटी जे आहा तेंच्यांनी हे फुडें सरोंक जाय जे व्हडले व्हडले पोस्ट आहा पळय तेंच्यानी पासून फुडें सरोंक जाय कळ्ळें. आनी हे आतां व्हरपाचें कारण म्हणजे कितें लोकांक एक्सिडंट जावचें न्हू हें म्हाजें मत सारकें लोकांचो जीव वाचचो ह्या खातीर हांव मातसो फुडें सरलेलो आसा. कलांगूटान म्हाका सांगा अशे कितलेशे तुमी जे ओणे आहा पथर्स तुमी फील केल्ले आहा आनी केन्नाच्यान हे तुमी करतात आतां? आतां 2 वर्सां जालीं हांव शिवोले आसगांव आरपोरा कलांगूटान भोंवता हांव ज्या जाग्यार म्हाका दिसता कोण म्हाका फ्रेंड फोन मारता पळय हांव सामको वयता आनी ते व्हडें पडटा म्हणजे ज्या जाग्यार एक्सिडंट जावपाचें अशें दिसता म्हणजे व्हडले व्हडे ते बरोवन काडटा ती हेल्प करता सोशल वर्क म्हाजें हांव कोणा कडेन पयशे बिशे तशें कांय घेयना. तुमी हे सगळें तुमच्या स्वताच्या हितून करतात? हय म्हणजे म्हाज्या स्वताचे हितून करता आनी बाकीचे खंय जर आतां फातर पडलेलो आहा न्हू ते म्हाजे मनशां घालता आनी हांव ते फोडून हाडटा. पंचायत आनी खंयची ऑथॉरिटी पंच मेंबर्स बीन हाचेर लक्ष दिना? आतां पंचायतीचे कितें पंचायत मेंबर कितें आसा जेन्ना वोटींग आसा पळय तेन्ना ते वोटींग मागून भोंवता आनी पंचायत दिसता ती इतके जोडटा पूण इतके मोडूंक सोदिना पयशे काम करूंक सोदिना फकत वोटिंगाच्या टायमार दिता आतां बाबा म्हाका वोट घाल आपण हें करतले तें करतले कितें फायदो काय फायदो ते उलोवनी फायदो ना काय. आतां पंचायत इलेक्शनूय लागीं पावलेलें आहा जे कोण फुडें सरतात आनी इलेक्शनाक आतां उबे रावपाचे आहा पळय तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता? तेंचें जें काम न्हू हें काम कोणाचें तेंचें जे आतां ते सांगता कितें आमी येयल्या उपरांत आमी हें करतले तें करतले अरे बाबा पयलीं तुमी फुडें सरा न्ही रस्ते जे तुटल्या ते करा सारकें न्हू लोकांक दिसतलें हो काम करता तुका लोक वोटींग घालून हाडटले फुडें सारकें न्हू अशें म्हाजें म्हणटा तांकां तेंच्यान भायर सरपाचें ह्या टायमार तेंच्या लोकांक हेल्प करपाचें काम करपाचें आं तेंच. इलेक्शनां आतां एसेंब्ली लागीं एसेंब्ली सद्या चालू आसा आनी आतां सरकाराक तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता हे तुमी जे काम करतात पळय रस्ते फील करपाचे त्या हेजेर? हांव सरकाराक मॅसेज दिवंक सोदता बाबा तुमी मातशे ऑथॉरिटी हाय ऑथॉरिटी जे आसा तेंच्या फुडें सरचे आनी
डांबोर एक सोड पूण हे जे व्हडें पडल्या तांकां लोबर तरी घालून दिया लोकांक ह्या हितून मागीर एक्सिडंट कोणाक जावचें ना हे म्हाजें सरकाराक सांगूंक सोदता प्लीज तुमी मातशें फुडें सरा आनी लोबर घालून तरी दिया लोकांक डांबोर मागीरच घाला एक्सिडंट जावंक दिवं नाका इतकें म्हाजें म्हणणें तुमचें नांव सांगा. माझं नाव उमेश कवळेकर. तुम्ही रेजिडेंट कलांगूटचे कळ्ळा टॅक्सीकार तुम्ही. ओके. एज अ टॅक्सीकार जेन्ना तुम्ही रस्त्यार गाडी चलयता वो तुम्ही तुमच्या गांवांत कलांगुटानूच जेन्ना गाडी चलयतात आनी तुमचे दोळे फुडल्यान जेन्ना तुम्ही पळयता ट्युरिस्ट जे आहा ते कलांगूट एक ट्युरिस्ट बेल्ट आहा आनी ट्युरिस्ट गोंयान येता आनी जेन्ना तुमच्या समोर जेन्ना ते पडटात एक्सिडंट जाता वो तांचो जीव वयता आनी अशें जेन्ना सोशल वर्कर फुडें सरोन जे काम करतात पळय हाचेर तुमचें मत कितें? कित्याक जेन्ना हे कालांगुटीतले वणके जाल्यात तेन्ना एक तर पंचायतीन आनी MLA दखल दिवंक जाय आनी ते बरोवंक जाय कित्याक प्रत्येक फावटी लोक हांगा येतात ट्युरिस्ट येता ट्युरिस्ट बायकांनी भोंवता पळय ते येता मागीर वणक्यान पडोन उदक फुकलें जाल्यार आपल्यान ते वणक्यान पडोन ते पडटा तांकां डॅमेज जाता मागीर तांकां हॉस्पिटलान घेवन हांव हें करता पूण म्हाका सांग इतलें करचें पडटा तेंच्यांनी पळोवंक जाय न्हू बाबा वणके पडल्या ते वणके भरूंक जाय तेंच्यांनी करूंक जाय न्हू. म्हाका सांग आतां वो हांगा वणको पडला ते फुडें ते वणके पडला हांगासर ट्रॅफिकूय जाम जाता आमी हांगा आसतना आमी ट्रॅफिकूय क्लियर करतात पूण इतले आसून मागीर ते पुलीस येवन ते पळयता आनी कोण कोणाक कांय सांगना हें अहें करना न्हू. हें कितें वणके जेन्ना पडल्या पळय ते फिलअप करून भरूंक जाय. आतां तो बाबडो सोशल वर्क करता तो एकटोच कालांगुटान हांव असो हिशोब ना बाकीचे येवन हेल्प करूंक जाय न्हू. हेजो पंचायत आहा पंचायत कितें करता तेंचे म्हणून पळोवंक जाय पळय हो वणको हांगा पडला हांगासर फाटल्या फावटी 2-3 जाण पडले हांगा गोंयकार पडले भायरेक सोडून दी ट्युरिस्ट गोंयकार पडले ताका उखल एम्बुलन्स आपलो खंय म्हण ताका व्हर हें सारकें न्हू. म्हाका सांग हे प्रत्येकान जर पंचायतान येवन पळोवंक जाय बाबा हे वणके पडल्यात आनी ते फिलअप करूंक जाय पळय ते वणके फुले आहा 4 दीस पयलीं हांगा इन्सिडंट जाला सकाळ फुडें 8:30 एक कपल वयताले तर रिक्षा पार्किंगान 5 येयला तिणें वणके घेवन ब्रेक मारली भायर वरची फाटीं पडली तिचे पांयाक इंजरी जाली तो घेवन ताका हॉस्पिटलान गेलो. अहें जावंक जायना. हेचे ट्युरिस्ट स्पॉट कस्टमर जेन्ना ट्युरिस्ट गोंयान येता पळय ते कितें करतले वणके ते पळोवन फिरयतले सगळ्या कडेन उदक भरलेलें आहा ते करतले कितें हे वणके फिलअप करूंक जाय न्हू. हें काम कोणाचें एक पंचायती जाल्यार MLA दखल घेवंक जाय न्हू. हे इतलें करपाक इंजरी जाल्यार कितें फायदो हांचो तर इलेक्शन टायमाक सगळे भायर सगळे इलेक्शनाक भोंवता अशें करता बाबा हे रोड आमी रोड टॅक्स पे करता पूण हे रस्ते आमकां सारके आहा हे हां हेजेर CMान दखल घेवन बाबा गोंयचे सगळे रस्ते काबार जाले बरे बरे रस्ते केले हे रस्त्याक कितें आहा ते रस्त्यांक कांयच ना. आतां सगळे कडेन तुमी रस्ते बिल्डअप केल्ले आहा रस्ते बरे जाले म्हणटात एका पावसान ते रोड वयताले मटेरियल घालून यूज करता हे म्हाका सांगचे मटेरियल यूज करता पळय प्रत्येक आतां रोडाक पळय हे रोडाक दाखोवन दाखय पळय बरो रोडाक तेणी फिलअप केला पळय सगळ्या रोडाक वणके पडल्या ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आहा? आमी गाडयो चलता आमी रोड टॅक्स पे करता आनी फायदो कितें ताजो अशें जावंक जायना न्हू. प्रत्येकान बाबा आमी रोड टॅक्स पे करता पयसो खंय गेलो MLA इतल्या वर्सान इलेक्शन निवडून येतात ते कितें करतात पंचायत आहा ते कितें जाता इलेक्शन टायम तर पंचायतीन येवन ते फिलअप करूंक जाय ते कोण करिना तो बाबडो येवन एकटो ते फिलअप करता हे सारकें न्हू. प्रत्येकान कितें गाडयो सगळ्यो चलयता हांव एकटोच चलता अशें ना सगळे ट्युरिस्ट गाडी बाबा ट्युरिस्टचो पयसो तो पयसो तुमी कितें करता हे पयलें मेन जावंक जाय न्हू. तुमी जेन्ना वणके ते फिलअप करिना लोक ते डॅमेज आहा हॉस्पिटलांत तुमी वयता एम्बुलन्स फोन मारले एम्बुलन्स टायमींग पावना बाबडे ती येवन कशें तरी घेवन ताका वयता पूण एम्बुलन्स जेन्ना घेवन ताका हॉस्पिटलान वयतले रस्ते तर बरे ना ते कशें स्पीड गाडी चलयतले ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आहा? ताका आमचो गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल कित्याक आमीच ते रोड टॅक्स पे करता आनी ते रोड टॅक्स फिलअप करिना नाल्यार फायदो कितें पयशे रोड टॅक्स घेवन ते हें म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक हें जावंक जायना. त्याच प्रमाणे आमी पळयलां कोस्टल बेल्टान सगळे कडेन पुलीस जे आहा ट्रॅफिक जे सेल आहा पळय ते खंय तरी लोकांक ट्युरिस्टांक हॅरेसमेंट जाता अननेसेसरी तांकां आडयतात आनी तेंचे कडसून चालनां घेतात. हाचेर तुमचें मत कितें? ते कितें आहा पळय गोंयान कोणूय बी एंट्री भितर मारता एंट्री येयल्या उपरांत ते कितें तेंचे कडेन पेपर वर्क आसतलेच समज पेपर ना तेंचे चलन फायर करूंकूच जाय हे कायदो आहा. पूण हेजे पलीकडे सगळे इतले ट्युरिस्ट आसून पळय बायकी आहा तेजे कडेन डॉक्युमेंट सगळे आहा पूण तरी तांकां फायन मारप हें सारकें न्हू. ड्रिंक एंड ड्रायव्ह फायन आहा ते ओके आहा आमी टॅक्सी ड्रायव्हर ना न्हू आमी कितें थोडे ड्रायव्हिंग एंड ड्रायव्हर आहात पूण तें कितें आहा ड्रिंक एंड ड्रायव्हर कायदेशीर फायन मारूंकूच जाय. समज एक पेपर ना ताका फायन पडोवंकूच जाय हो कायदो आहा. पूण हांगा जर तूं पळयतलो जितले ते गाडी येतात ते म्हाका सांग जेन्ना बॉर्डर क्रॉस जायचे पेपर ना सगळे पेपर आसता न्हू पूण हेज्या पलीकडे खंय तरी तेंचे एक पेपर मिसींग तांकां फायन पडटा बसची तांकां फायन पडना हो इश्यू जायना न्हू. पूण हांगा कितें आहा जेन्ना हेचे ट्युरिस्ट ना येता ट्युरिस्ट सगळ्याक भोंवता थोडे ड्रिंक एंड ड्रायव्ह आहा थोडे येता ते कितें पियापूय येता ते कितें करतले तांकां ड्रिंक मारल्या अशें तांकां जायना. हांगा गोंयांत जेवन कोण कितें उदक घेतलो बाबा पाणी कितें मिळटा पूण थंयसर ना वयताले भायर कितें धरतले प्रत्येक जे तुमी येता पळय सूर मारून चलयता तांकां फायन पडोवंकूच जाय ते सारकें आहा. पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना पुलीस हे फायन मारता
पूण समज हे पेपर वर्क सगळे आहा जाल्यार ताका हॅरेसमेंट करून फायन मारप ना कायदो कितें आहा जो पेपर वर्क ना ताका फायन मारप तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव उमेश कवळेकर आयज तुमी जे हांगासर रस्ते फील केले अशे आनी खंय फुडें फील करतले तुमी रस्ते? आतां म्हाका ज्या ज्या जाग्यार म्हाका कोण आपयता त्या त्या जाग्यार वयतलो आनी हेल्प करतलो म्हाजें फकत लोकांक हेल्प करपाचें सो हे कार्य तुमी तुमचें चालूच दवरतले? एक काम चालू दवरतलो हांव काम आनी जेन्ना म्हाका न्हू फातरांची गरज आसा तेन्ना कोण कोण फ्रेंड सांगता बाबा आपले कडेन फातर आसा लोबर आसा म्हणटा हांव मागीर म्हाजे मनीस धाडटा थंयसर आनी फोडून बारीक करता आनी हाडून घालता थोडे म्हाज्या पयशांचे हाडटा थोडे लोकांनी लोकूय म्हाका हेल्प करता सगळे लोकांचे देव बरें करूं